म्हाका कांयच सजमना आयच्या ह्या कार्यावळीक कशी सुरवात करची, कारण उणेंच वरभर जालें हांव आनीक म्हजो कॅमेरामॅन सावियो आमी एका आर्टिस्टाची वाट पळयत आसले, पूण आजून तो पावोंक ना. हांवूच नकळो नवे तियात्र रिलीज जाल्यात आनीक तरी आसतना थोडो वेळ तशें हांव वाट पळयतलों. तरी पूण आयच्या माणका मोतया कार्यावळीक तुमकां माये मोगाचो आनीक उर्बेवरीत हांव येवकार दितां. खरेंच पळोवया येता जाल्यार. तातूंत बाब कोणार वतले हिंगा मोती बाब बरें जालें वेळार तूं हांगासर पावोन. खरें म्हटल्यार आमच्या ह्या इस्टराच्या वेळार जायते नवे तियात्र भायर सरल्यात आनीक अशेंच एका नव्या बरयणाऱ्याक हांव रावतालो की ताची मुलाखत घेवंक, ताचो वावर ह्या माणका मोतया कार्यावळींतल्यान दाखोवंक. पूण कांयच परवाना कशें जाल्यार बिजी आसतलो. ना पूण तुवें तियात्राचो थोडो भोव वावर केला आजी आतां सोडला कित्याक म्हाका तियात्र पळोवपाक पसून बरें लागना. पूण मोती बाब म्हाका दिसता आमचे ऑडियन्स मानून घेतले ह्या वेळार तुजो थोडोच वेळ आमच्या माणका मोतया कार्यावळी पासत तुवें भेटोवचो. तयार आसा. तर तुज्याच तोंडांतल्यान आमी ह्या कार्यावळीक सुरवात करुया. आमच्या बरोबर आसा मोती देसाय हो गांवांत कुंकळ्ळेचो आनीक क्रिस्तांव लोकां सांगाताक ल्हानपणांतल्यान व्हड जाला. तियात्राचो जायतो अनुभव आसा आनीक एक बऱ्यांतलो बरो क्रिटिक्स. खरें म्हटल्यार गेल्या त्या एपिसोडांतल्यान हांवें एक आर्टिस्ट हाडलेलो बॅनी जे रिबेलो, हाणें थोडी भोव क्रिटिक्स केल्यात, म्हाका खूब आवडल्यो. आनीक ह्या वेळार हो दुसरो एपिसोड जो येता पास्कांच्या सुमयाक, पास्क काबार जाल्या उपरांत, तातूंतूय म्हाका दिसता आमकां क्रिटिक्सूच मेळटल्यो. तर पयले सुवातेर तुज्या क्रिटिक्सांतल्यानूच आमी सुरवात करुया. तातूंत बाब कितें जालें मरे आतां तियात्र चोवपाक हे आमचे कलाकार जे आहाय ते पांय मांयकडे कितें करून उलोवचे ते नकळे. आमचे तेंपार हांवें आतां जाल्यार समज 20-22 वर्सां जालीं तियात्र सोडला, हांव तियात्र एक करना. आनी हे तियात्रीस पांयचे लागीं उलयतना बाय माय करून हें सारकें न्हू. रेस्पेदाची उतरां उलोवंक जाय आनी ती तो उलयली जाय लोकां पसून पळोवपाक. हांव नको हे आतां ऑडियन्स कितें करून तांकां मानून घेताय ते, पूण तें सारकें न्हू. दोन कांतार करता आसतना चेडवां पले दळले आनी त्या डायरेक्टर कितें म्हूण तांकां त्या तियात्रांक घाताय हांव नको. आदी तेंपार बोये रेमिकुलास आल्वारीस हे असले भुरग्यांक घेना आसले. तेंगे वॉयस चोयताले कांतार कोत्ता आसतना ते तेंगे रिहर्सल घेताले कितें भाशेन ते कांतार कोत्ताय ते दोळे पळे. चोय तूं आतां पयस वचनाका क्रिस पेरीन, मोहम्मद रफीक आमचे कोंकणी कांतार शिकयले. आयकोंक पसून काय बरें दिसता. क्लियर वॉयस सारको क्लियर वॉयस करत. पूण आमचे थोडे भाव कांतार करता आसतना आवळाकून इंग्लीश स्टायल करता. उशायर काय बरें कांतार केले. क्रिस पेरीक वालो ताणें अशें हांव 2 आमचे मुखार हाडिल्ले भायले ते कोंकणीचे प्रस्नय गिन्याक ना. असले मनीस उलयताय कांतार करताय आनी आमची गोंयकार चेडो माय पाय कोंकणी उलयताय घरान आनी दोले पोले हें सारकें न्हू. आनी हें आयकोंक बरें दिसना. हांव जायत कडेन हांव चोयलां तियात्रांक गेले तरी राग येता सारको उठोन वचपाचो, कारण तेंगे तें सारकें जायना. अरे आमी सदां कोंकणी गोंयकार तर कोंकणीच उलोवन येयले, केन्नाय दुसरी भास उलयले. आतां शिकले भुरगे ना न्हू, सगळे शिकले, पूण इंग्लीश उलोवपाक जाय, उलोवप ना न्हू उलय, पूण त्या स्टेजीचे भाशा जाता ती भाशेन करपाक जाय. कोंकणी जे सगळ्या लोकांक समजता ती भास जावपाक जाय. माय म्हजे दोले दुखताय, माय म्हजे पोले अशें जाले हें म्हणप न्हू. कारण तुमकां नकळो जाल्यार तुमची एक्ट करूंक जायना. आनी थोडे हांव स्टेज हे डायरेक्टराक सांगता असल्या भुरग्यांक चेडवांक चेड्यांक तुमी घालचे न्हू आनी कोंकणीक अपमान करचो न्हू. पूण आयची गजाल वेगळी आसा. आयज कलाकार मेळत नात, ही परिस्थिती जाल्या. त्या पासत तियात्र अकॅडमी जावं कला अकॅडमी ह्यो संस्था वावुरतात नवे भुरग्यांक ट्रेन अप करून. हांवें एक दीस अशेंच हे आमच्या तमाजीन बाबाक सांगलें, अरे बाब तमाजे कितें चल्लां तुमच्या कला अकादमी तियात्र अकादमी कितें हें तुमकां सांगाय मरे. बाबा मला ते सांगलें आमचे कोंत्र जातले. हांवें म्हणलें कोंत्र जातले म्हण तुमची
संस्था काबार करूंक कोत्ता ना खरें म्हटल्यार मोतीबाब आमच्या ह्या तियात्र पालकाचेर जायते बदल घडोवन हाडपाची गरज आसा. एके वाटेन आतां तुमी जे भाशेचें उलोवप जें आसा तें उलोवप कशे पद्दतीन जावचें, डायलॉग डेलिवरी आपल्या वडिलां सांगाता कशी हाडची, एक रेस्पेदाचो मनीस आसा ताचे सांगाता कशी हाडची, हाचेर थोडो तुमी उजवाड घातला. तेच बरोबर हांव मागतलो आसलो की तुमी जे न्हेसप जायते फावटी हय न्हेसपाक हांव खरेंच वालो दितालो आमच्या सोंपलेल्या एम्पायराक. तो स्टेजीर जे पळय आपले कलाकार घालतालो तेंचे न्हेसप तांकां पयलो सांगतालो, बाबा ह्या भाशेन तुमी न्हेसोन करूंक जाय, आनी नाल्यार तो घेनासलो. इवन प्रेम कुमाराचेर तो बेजार जातालो, तो जोग 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 ते कसले कोट कितें घालता म्हणून तो सांगतालो, बाबा ही जीग झाग घालून स्टेज करप आमी बरी रेत आनी देख दिवंक जाय लोकांक, त्या भाशेन तुमी न्हेसप करूंक जाय. हांव केन्ना सदांच गोंयरा लागीं हे भाशेन उलयतालो. इवन आल्वारीस हेंच सांगतालो न्हेसप म्हणटा सारकें. ओपनिंग कोरस येता आसतना ते सूट मारून अप टू डेट न्हेसोन येताले, दाखयताले. आतां कितें कोट भायर घालताय, कालसांव अशें घालताय, कलर शर्ट घालताय, कितें करताय, कांतार करताय, आनी आमकां दिसना हे भुरगेपणा हेळ अशें आमचें चोवपाकूच बरें दिसता. त्या तेंपाचे स्टेजी फुडें चलताले न्हेसपाक सारकी एक पड्ड्या फाटल्यान एक ओपनिंग कोरस एक कांतोरीस येतालो, तो सारको आपल्या न्हेसप करतालो. एक दुयेंत येताले ती आपली बरे भशेन न्हेसप करताले, लोकांक उबे बरें दवरताले. पूण आतां हें दवरना. हांव नोको तें कितें, आनी हें सगळें तेंच गुन्यांवना. डायरेक्टर जे परी आमचो क्रिस पेरीन आमचे हेका मोहम्मद रफी शायाराक शिकयलो, त्या भशेन डायरेक्टर तेन्नाच डायरेक्टर म्हणपा जाता. बिकॉज तियात्र बरयलो आनी तियात्र नाचलो म्हणून डायरेक्टर म्हणूंक जायना. तो सगलो गुन्यांव डायरेक्टराचो. हांव कलाकारांचो गुन्यांव करना. ह्या वेळार म्हाका दिसता म्हजोय गुन्यांव जालो आसतलो. तुवें म्हाका जाप काडली आनी तुका त्रासांत घातलो. घडये आयचे आमचे जे ऑडियन्स आसात ते घडये खुशाल जाले आसतले, पूण आमचे जे आर्टिस्ट आसात तांकां थोड्यांक चाबूक पडलें. चाबूक म्हणटा तेमी जाण जावपा जाय बाबा. थंय लोकांक आमी कितें दिता बेटे डॅम डॅम करून कांतार केली आनी तो पडले म्हूण कांतार जायना. तेंच्यांनी रिहर्सल घेवपा जाय. म्हजे बाबा म्हजे तियात्राक नाचता, आमी तियात्र केले. हांव दुसरे जायते नवे चेडूंक शिकयल्या, पूण तांकां सांगतालो बाय तें दोळे पडे म्हण तें स्टायल काडनाकाय. आमच्या भाशेन सदां भाशेन मायपाक थोडे घरा उलयताय त्या भाशेन उलयताय. बट स्टेजीचेर स्टेज लँग्वेज स्टेजीची भाशा करची पडटा, त्या भाशेन उलोवपाक जाय. पूण दोळे म्हजे माय म्हजे पोले दुखतात, दांत दुखतात, दोळे दुखतात, ही भाशा स्टेजीर न्हू. चल आमी आतां आमचे जायते क्रिटिक्स मारलेले आसता. आनी एक आसा सांगता, आतां जायते जर म्युजिकल शो म्हूण करताय. हांव एक आमच्या गांवांत कोंकणच्या गांवांत लॉरी म्हणटा तो लॉरी ताजो तो बरो कांतोरीस. हांव तेजी टिवीचेर पळयतालो, बरी कांतार बरो कांतार म्हणटा, बरो घोडपी म्हूण आयकला. तेजो एक आमच्या गांवांत एक हाडिल्लो म्युजिकल शो. हांव खुशालकायेन गेलो म्युजिकल शो आयकतलो म्हूण. थंय शो कॉमेर्स जालो ऑर्गनाचेर. तो शो न्हू, ती कांतारां फकत रिकॉर्डिंग करता तितून लोकांक दिसना. जेन्ना आमी लोक तुका तुज्या दोळ्यान तूं कांतोर कितकोन करता, म्युजीक आयकोंक सोदता, सॅक्सोफोन, ट्राम्पेट, ड्रम हें जाय गरजेचें. आनी तें जर ना जायत जाल्यार आयकोन म्हाका हांव नाका लोक कितकोन तें मानून घेताय. ते म्हज्यान जाय तें आयकोंक जाय. कांतरां आयकोंक जाता तें रेडियोचेर आयकल्या कशें जालें. तें स्टेजीचेर तुका पळय म्युजिकल शो जाता सारकी म्युजीक मेळपाक जाय. क्रिस पेरीचे बँड चयले जाल्यार आमकां खुशाल जाताले काय. इवन आतां आमचे मोर्नाक वचताय काय बरें बँड वचता. त्या उलटा तशें करताले मागीर ऑर्गनान घेवन वचचें पडटालें. तें सारकें न्हू. बँड म्हणटा बँड जाता. तुमी तर मेळना बँड मेळना दवरात राबात. आनी थोडे तियात्र हांव नाका तशें तियात्र पॉलिटिशना आदार घेवन तियात्र करतात. 50 शो 60 शो जाले म्हूण. आनी ते पॉलिटिशियन तांकां तिकेट दिवन आख्खो शो बूक करतात लोकांक धाडटा. आनी तो डायरेक्टर सांगता म्हजे शो 50 जाले, म्हजे शो 20 जाले, म्हजे शो 40 जाले. हे फोटोय नाय काय. तुमचें गिन्यान आहा तेंचे पळय गरोवप आहा तें बरे भशेन करात. लोकांक दाखयात, लोकांक खुशाल करप तेंचो. केन्ना लोक उगडास करतलो. आज पळय आमी एम्पायराचो, झांसी वाजाचो, तुज्या रॅमी क्लासाचो, गराब्याचें चूक आमच्या आजूनी पसून मनाक आसा. तेणी कितकोन एक्टींग केल्लें तें केन्ना उदेतलो दीस आल्वारीसाचो.
आमी मोर पसून तो आमकां उगडा सुचतलो एक्शन कितें केलां कशें करून तें मॅनेज केलां कितें करून करताले ते पूण आतां तियात्र आज चोयल्या फाल्यां इसरता चल आमी आनी मातशें मुखार या सांग मोदी बाब आतांच तुवें थोडे बहुत तुजे अनुभव जे तूं लागींच्यान तुवें तियात्र पळयल्यात ते लोकां मुखार मांडपाचो प्रयत्न केला आनीक आमचे लोक आतां हुशार आसात जे भाशेन तुवें म्हटलां की शिकोवन पासून आमकां थोडे बहुत येना तरी आसतना आमचे ऑडियन्स शिकोन आसतना आनी शिकोनूय जायते बहुत जाणां आनीक ऑडियन्सूय जायते फावटी आमच्या जे कलाकार आसात तांकां सांगता की बाबा तूं हांगा चुकला हें तुजें सारकें ना न्हेसप सारकें ना तरी आसतना ह्या वेळार ते म्हणटालेत की मोती बाब आमी ताका हालींच्या काळांत तियात्राच्या पालकार पळोवंक ना पूण ह्या वेळार जेरोल तुज्या लागच्यान हांव जाणा जावंक सोदतां की खंयच्या तियात्रांनी तुवें भाग घेतला आनी तुज्यो भुमिका केल्या हांवें जायत्या तियात्रांत भाग घेतला हांवें स्वताक एक 6-7 तियात्र दाखयल्यात म्हजे स्वताचे आनी हांव फादर प्लांटनी पाळयाचे एटलिस्ट 5 तियात्र जायते कडेन शो केल्ले आहात देवाचे केल्ले आहात काजू अंजिना आनी जायते अशें जायते केल्ले आहात पूण आमचे भितर न्हेसपाक हें सारकें फादर प्लांटो तो पाद्री जावन पासून आमकां सांगतालो बाबा तुजें न्हेसप तशें जावपाक जाय तुजें न्हेसप तेशें जावपाक जाय तुजें कान ह्या वक्तार आवाज असो जावपाक जाय तो पाद्री पूण तो त्यात बरयतालो बरें दाखयतालो आतां थंय जायते जाणां हांव पळयलां बाबरामी कुलास तो चेडू न्हेसतालो तुवें म्हणल्यार चेडू मेळिल्लें म्हूण तो चेडू न्हेसतालो काय बरें काम करतालो मेल्लो सोंपिल्लो आमचो मिनाचो घोव क्रिस्टोफर काय बरें चेडवाचो देखावो करतालो काय बरें उलोवप करतालो पूण आतां हांव नकळो आनी डायरेक्टर म्हणटा चेडू मेळना म्हण चेडू मेळना तुमचो कायदो तांकां ट्रेन करपाक चेडू जायते आहाय तुम्ही बरे भशेन तांकां रेस्पेदान व्हरपा जाय रेस्पेदान हाड पावपा जाय आनी तांकां ट्रेनींग करप ह्यो डायरेक्टर आसता काय बेश्टो डायरेक्टर जावपाक जायना चल मोदी बाब तुजे आतांच तुवें म्हटलां की थोडे तियात्र तुवें तुजें लिखाण केलां तर हाचेर मातसो उजवाड घातल्यार बरो जातलो आमी जायते केल्यात काळजी कोणाक लागून संवसार सुदरला आनी माय पायचे पुस्तक जे येता अशे 4-5 तियात्र हांवें केल्ले याद आहा म्हाका आनी हांवें तशी भुरग्यांक पसून लागींची भुरग्यांक ट्रेन केल्ली ते ट्रेन केल्ली ते बरे भशेन कोंकणी कांतार करपाक हांव तांकां स्टेजीर पसून फोंड पसून मारलां कारण ते म्हाका तेन्ना म्हाका स्वप्न आसलें कारण हे सारकें केलें जावंक जाय तें जावंक जाय अशें जावपाक जाय हें जालें जाल्यार कित्याक म्हाका एक्सपिरियन्स आसलें म्हज्या पयन्यादाचें म्हजो पयन्याद तियात्र करतालो आनी आलवारी ते तेंचे बारा तो बॉम्बे आसतालो देसाय जे कुंकोळी म्हणून तेजे तियात्र फामाद जाताले तो बाब पिटर ताणें तियात्रांक हाडिल्लो किट्टो ताणें हाडिल्लो हो आमचो हांगाचो शिल्लेचो रिकोर्डर ताणें हाडिल्लो तो नाचता तो तेजे आनी तो आमच्या घराल तसो हेसाय मारतालो तो तांकां सारको कशें हें करतालो म्हाकाय मातशी त्याच भशेन एक्सपिरियन्स मेळ्ळें आनी हांव पयलो तियात्रांक स्टेजीचेर वयर चडलो जाल्यार आमच्या मोरिडा कपेलांक एक साकिस्तांव आसलो मेनोजियन गोसाले आनी तो सगळो गतीन बेकार आसतालो आमी भुरग्यांक घेवन तो शिकयतालो अशें करपाक जाय तियात्र तशें करपाक जाय आनी ताणें म्हाका 1961 वर्सा तियात्राच्या स्टेजीर वयर वयलो अशें कर तेशें कर म्हणून आनी ते गेल्या आनी तेन्ना आमी रोखडेच तें काम जालें आमचो तियात्र आसतना आमी दुसरो तियात्र पळोवपाक वयताले कशें ते कशें करता एक्टींग कशें करता आनी आमी कितें करून सुदारप जाय आनी तो आमकां व्हरतालो तशें करून दाखयतालो ताका लागून हांव पयलीं तियात्राच्या स्टेजीर पावलो मागीर म्हजो पयलीं बॉम्बे आसतालो माया म्हयन्याचो गोंयांत येतालो ते तियात्र घालताले आनी तेन्ना तो कितें करून तांकां डायरेक्शन दितालो रुफीन म्हणलें चेडो आसताले तो ताणें आनी ते बॉम्बे आसताले पूण तो ताका हे लँग्वेजी वयर तो सांगतालो बाय तुजें इंग्लीश स्टायल जावपाक जाय कोंकणी आनी तेन्ना आतां म्हाका तोच हें उरलें बाबा सारकें जावपाक जाय म्हणजे सारकें आमी गोंयकार इंग्लीश स्टायलीन करपाक जायना कांतार जायते पयलो जायते कातोरी हो आमचो हो हांगाचो कोलवाचो सिल्वाचो भाव कोनियम तो जे पळय तेजे चेडवां काय बरी कांतार करता तो बाबा सगळें इंग्लीश स्टायल करता हांवें दिसता तेज्या सिडे सिल्वाक विचारलें बाबा तो ह्या भाशेन कित्याक करता ना म्हजो बाप मालो तो मालो कुरुनार आहलो हांव जाण म्हणलें कुरुनार आहलो पूण